बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्यानो आयज पवित्र सभा बागिवंत आंकवार मरेचो निश्कळूंक गोर्ब सोंबोव ही दोबाचीक परब सोंबरमता. देवान आंकवार मारयेक आमचे सोडवणे पासत मूळ जल्मातावन पातकांतली निवारली आनी कुरपेन बोल्ली हें सोत आयज आमी उगडास करता. जशें मारयेन होय म्हूण देवाच्या उतराक आपलें जिवीत समोर पिल्लें तशेंच बागिवंत फ्रांसीस शावेरान देवाच्या उतराचो उजवाड ओन बावार्थ्यांक दिवन आपलें जिवीत भेटयलें. ताचे भाशेन आमी जिवंक आयचो विशय आमकां आपयता. वचात देवाच्या उतरार पोरमणे जिविताचो प्रचार करात. हीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जशें ह्या सुरवेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आयज बागिवंत फ्रांसीस शावेराक मान दिवन हांगा आमी आयल्या खरी, पूण वांगडाच आख्खे पवित्र सभे सांगाता आमी व्हडा दोबाज्यान सायबणीच्या निश्कळून गर्भ संभवाची ही परब समरमता. जंय आमी देवाचें बरेंपण मारये सवें आनी मारये वरवीं आमा मनशां सवें वळखून घेता. मारयेक आपल्या आवयच्या कुसव्यान थावनूच पातका वीण देवान रचून हाडली आपल्या पुताची आमच्या सोडवणदाराची आवय ती जावचे खातीर. आपल्या आवयच्या कुसव्यान थावन देवान दिल्ली कृपा मारयेन सांबाळली आनी ती तिणें सांबाळली म्हणून ती आमच्या सोडवणदाराची आवय जावंक पावली. देवाचें उतर आयकलें आनी तें आपल्या काळजान सांबाळलें आनी देवाच्या शब्दाकूच आपल्या जिवितांत तिणें भाग दिलो. ह्याच मारयेचे देखीन आनी बागिवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन देवाची उतर आमचे सवें रिगोन रावूं आनी आमच्यांतल्यान आमकां आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांक देवीक जिवीत जातलें जावंक खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया.
आनी जायते पावटी देवान दिल्ली कृपा ओदी करून आमच्या पोविस्नाना दिसा आमकां फावो केल्ली कृपा देवाचे येवजणेचेर आड वचून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेन आसतना जायते पावटी आमी ओगडायल्या देखून देवाचें बोगसणें आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko. Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko. आमच्या मोगाळ बापान आमच्या देवान आपलें बरेपण आमचे सवें दाखोवचे खातीर एक व्हड अजाप करून मारयेक आपल्या आवयच्या कुसव्यान तावन पवित्र रोचली आनी आमच्या सोळवंडाराची आवय करून आमकां दिली. ह्या ताच्या व्हरत्या देण्या खातीर सायबीण मायच्या देण्या खातीर तशेंच भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासून त्रेक देवाची मोहिमा आमी गावया. Moima Deva Unsorgi, Moima Deva Unsorgi, Moima Deva Anishanti Raja Islam Sansari, Moima Deva Unsorgi, Moima Deva Sarvesvara Deva Sorgi Charaya, Moima Deva Unsorgi, Moima Deva Sorpodvedar Deva Baba, Deva Baba, Deva Unsorgi, Moima Deva Amituka, Namaskar Korta, Amituka, Dinvasta, Tujator, Moima Baba Son, Amituka, Wakanta. Krista, Bapacia, Eklias, Buddha, Somia, Deva, 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 Sheri, संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बस
जिंकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याक सांगात मोहिमा देवाकून सर्गी मोहिमा देवा देवा बापाचे मोहिमी मोहिमा देवाकून सर्गी मोहिमा देवा Jesu Krista eklos tu powin मोहिमा देवाकून सर्गी मोहिमा देवा eklos tu Iswar eklos tu Put Iswar मोहिमा देवाकून सर्गी मोहिमा देवा Amen Amen Amen. आयची इमिसाची भेटोवणी खेरीत भाशेन समारंभात आनी भेटयतात कुंकोली आनीक वेरोडा ह्या पॅरिशींतलीं भावां भयणां तांचेर खेरीत भाशेन मारयेचे विणवणेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा उचित देवा, मुनिसांच्या तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदींच तुवें तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें गोर संभवान निश्कळोवन केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितान घेतली. हे तुजे ओपर रोचणे खातीर संतोषाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुज्या मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय मारये भाशेन मारयेचेच विणवणेन दिसान दीस ओदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदवाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाडलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदवान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका थाळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. आदवान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. अनेकदां म्हणुया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत.
ताणें केली ओचोरिया उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरून सोडवण दिली. जबाब: सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायेलाचे कुळी थाय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वीर गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. बागयोंत पावलून एफेसकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सर्गीच्या सोगल्याक आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रोजच्या आदीं आपणा सोवें सर्गीच्या सोगल्याक आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यांत. संवसार रोजच्या आदीं आपणा मुखार पोवीत कोश्टावीन आनी मोगान बोल्लोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडेंच थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोलेपणां फावो केली. आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कुशे पोरमाणें सोगलें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच हे आपल्या पूर्व निर्मोणा पोरमाणें आमकां जेजू सोवें आपले म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावाट तेवतोली पोरसां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडेंच नेमली. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. तुझी तुका ती मानवली, तुवें विसून काडलोली तूं नव्या कराराची. मागिती साको तुझी तुका ती मानवली, तुवें विसून काडलोली nowia koraraci. Alleluja, 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 Alleluia, alleluia, alleluia,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यान नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एक आंकवारी सुरी धाडलो. दाविदाच्या घोरण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोलोले, सुर्वेस्पोर तुजे सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासून सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासनाच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची सोक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथेन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सोडशिल्लो कोड सोल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. के कारितो मेने हें जावन आसा एक ग्रीक उतर जाचो अर्थ कुरपेन बोल्लोली, फूल ऑफ ग्रेस. आनी आयचो उद्गार आमी उचाल्ला, उदीक करून शुभ वर्तमान आनी उतरां आमकां मेळ्ळ्या. तुजे सोबे देव आसा, तूं कुरपेन बोल्लोली वस्तोरी. आनी ह्या पासत 1854 वर्सा 1854 ह्या वर्सा पापसाय पियूस नोवो पोप पायस IX आनी ही परब स्थापली. आनी थंयसर आंकवार मारिया निश्कलो गोर संभोवल्या अशें हे परबे समयार जाहीर केलें. दुबाबरे ताचे पयलीं आमी हे बाबतीन ही शिकवण आमी पाळीत आयलोले हांव. पूण त्या दिसा पापसाय पियूस नोव्यान ही परबेक स्थापणी दिली आनी आंकवार मारिया निश्कलो गोर संभोवलोली. म्हणजे एट द टायम ऑफ द कन्सेप्शन शी वॉज कन्सिव्ड विदाउट ओरिजिनल सीन. जेन्ना कुसव्यान ती जल्माक आयली ते घडयेक जावन तिका कोतावीण देवान रुचली. हो जावन आसा आयच्या ह्या व्हड भावार्थाची सोजमणी. हें जावन आसा व्हड भावार्थाचें सोत, ताका आमी इंग्लिशींतल्यान डॉगमा म्हणटा. इट इज द ट्रूथ ऑफ फेथ. आनी ह्या पासत हे भावार्थाचें सोत कशें आमकां मानून घेवंक आनी ताचे वयर प्रचार करूंकूय आमकां पवित्र सभा आयज ही व्हड परब दिता. कालच्या दिसा आयतार आयिल्ल्यान ही आयज परब दोबाज्यान आमी आयच्या दिसा समोरंभता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, 1854 ह्या वर्सा उपरांत सुमार 4 वर्सांनी 1858 वर्सा 1858 ह्या वर्सा मार्साचे 25वेर सायबीण माय लूड शारांत बेर्नदेत ह्या चेडवाक दिश्टी पडटा
आनी तूंय हो संदेश दिता आय एम द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. हांव जावन आसा निश्कुळून गोर समोलोली आंकवार मरिया. आनी एके भशेन जे पवित्र सुबेन आमी मानून आयलोले हांव उदी करून आंकवार मरिया कुसव्यांतावन खोतावीण झोलमोली हे आमी सोत मानीत येतले हांव ते खूद आंकवार मरयेन एका चेडवा उदेशी हो संदेश आख्खे पवित्र सुबेक पावयलो. मोगाच्या बाबा भुणीनो, आमी सगळीं जल्माक येता तेन्ना दुबाविरेत हे मूळ पातोक जे आमकां सगल्यांक लागता, पूण उपरांत बावतिस्मा वरवीं ते निवळ जावन वेता. पूण मारयेक मूळ पातोक आसूंक ना. शी वॉज बोर्न विदाउट द ओरिजिनल सीन. आनी ह्या पासून आयच्या पयल्या वाचपान जो आमकां संदर्भ मेळटा उत्पत्तीच्या पुस्तकान आदाम आनी एवेन जे पातोक केलें, देवाच्या सांगणे आड ती गेली आनी अशें आपल्या जिवितान वैकुंठ वगडायलो. दे लॉस्ट द पॅराडायज. आनी जे बरेपण मनशाक देवान दवरलोलें ते ह्या पयल्या आवय बापाय उदेशी आदाम आनी एवे उदेशी मनीसकुळांत वगडायले. आनी जेन्ना देव विचारता तुवें कितें म्हूण केलें आनी उपरांत एकामेकाक बोट दाखोवपाची ही गेम सुरू जाता, ब्लेम गेम. ताणें म्हाका सांगलें ओ तुवें ओस्तोरेक रचलोली, ताणें म्हाका पातकान घातलो. आनी अशें हे पातोक जे मनशा कुळाक लागले ताचे बाबतीन आमकां सुजमणी पयल्या वाचपान मेळटा. आनी ह्या पासून हे पातोक जे मनशा कुळाक त्या दिसा सावन लागले ते सेगीत आयज मेरेन मनशा कुळाक लागत आसा. आनी ह्या बावतिस्मा वरवीं दुबाविरेत हे पातोक आमचे निवळ जाता. पूण मारयेक हे पातोक आसूंक ना. हें जावन आसा आयज हें व्हड भावार्थाचें सोद. दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन आमकां म्हणटा सर्वेस्पराक आमी दिनवासूंक गरज, कित्याक क्रिस्ता वरवीं आमकां हे पातकांतली सोडवण मेळ्ळ्या. आनी हो क्रिस्त कोणाक जल्मलो काय, त्याच आंकवार मरयेक जल्मलो. आनी ह्या पासून ह्या वाचपाची सोयरी गोत आमी शुभ वर्तमानान पळोवं येता. गाब्रिएल बडवा आंकवार मरयता येयलो आनी जी देवाची खबर आसली, देवाचो संदेश आसलो, ती आंकवार मरयेक ताणें पोरगोट केलो. आनी जर आंकवार मरयेन स्विकारूंक नासलें जाल्यार सोडवणदार आमकां फावो जावचो नासलो. Therefore, it was the yes of Mary that brought us salvation. मारयेन वोयकार दिलो, मारयेन वोय म्हणलें आनी त्या दिसा आमा सगल्यांची सोडवण जावशी जाली. आनी ह्या पासून जे पातोक मनशा कुळाक लागलोले, ज्या पातकान मनीस आसलो, त्या पातकांतली सोडोवंक तो सोमी जेजू क्रिस्त हे आंकवारी उदेशी जल्मलो. आनी ही आंकवार मरिया जाणें कुसव्यांतावन आपलें जिवीत निर्मण सांबाळलें, कोतावीण सांबाळलें, ते मरोपर्यंत तिचें जिवीत पवित्र उरलें. ह्या पासून देवान तिची कूड संवसारांत कुसूंक दिली ना. देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. ह्या पासून ह्या संवसारांत तिचें मरण थंयच कुसूंक दिवंक ना. पूण तिका पवित्र आत्म्यान भरलोली, तिचे थंय कृपा आसली. शी वॉज फूल ऑफ ग्रेस. आनी हीच कृपा ओगडावंक देवान दिवंक ना. तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. आनी हेवूय एक बाबार्थाचें सोत आमी सोत मानता. मोगाच्या बाबा भणीनो, आयचो विशय वचा देवाच्या उतरा प्रमाणे जिविताचो प्रचार करात. आमच्या जिविताचो प्रचार करूंक आमकां देवाचें उतर भोव मोलादीक आनी भोव आदाराचें आमकां जाता. आनी ह्या पासून जर आंकवार मरयेन तेंच देवाचें उतर स्विकारूंक नासलें जाल्यार उदीक करून तिचो पूत जल्माक येवचो नासलो, शुभ वर्तमानाची परगोटणी जावची नासली. ह्या पासून पयले सुवातेर आंकवार मरयेन हे देवाचें उतर आपल्या जिवितान स्विकारलें, मानून घेतलें, वय म्हणलें. आनी उपरांत हे देवाचें उतर आपल्या जिवितान पाळूंक ती भरपूर वावुरली आनी दुबावरेत येसवंतूय जाली. आनी उपरांत ह्या पुताक आपल्या जल्माक हाडून तोच पूत ह्या देवाची बरी खबर परगडटा. आनी आयज आमच्या जिवितांतल्यान ह्या जिविताचो प्रचार, ह्या शुभ वर्तमानाचो प्रचार आमच्या जिवितांतल्यान करूंक आमकां आयचो विशय आपयता. आनी ह्या पासून आमकां सगल्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांक बावतिस्मा वरवीं ही एमिसांव फावो जाल्लें आसा. वसात आनी सगल्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगटात. कोणाचें? त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताचे. पयले सुवातेर आंकवार मरयेन हो देवाचो ताळो आयकून आपल्या पुताची परगोटणी केली. जेन्ना ती गोरबेस आसली, आपल्या पुताक कुसव्यान घेवनूच
आपले सोयरी एलिझाबेथीक ती भेट करूंक वेता आनी थंयसर हो संदेश देवाचो तिका पाठवयता. एके भाशेन शुभ वर्तमानाची परगटणार ती जाता. आयचे हे परबे सुमयार आमी आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवया. पयली सुवातेर आंकवार मोरया कोतावेण निर्मळपणान जियेली. आमकां दुबावरेत हे मूळ पातोक आसा, पूण बावतिस्मा वरवीं हे निवळ जावन गेला. ह्या खातीर आमकां आतां मूळ पातोक ना. आमकां आसले पूण आतां ना. आनी ह्या पासत क्रिस्ती भावार्थी कशी आमी आमचें जिवीत बरें निर्मळ सांबाळूंक गरज. आनी कोण भाशेन आमी करतले हांव गाय दुबावरेत हो कुमसाराचो संस्कार आमकां आसा, जातूंतल्यान दर दिसा आमी आमचें जिवीत नवसरूंक, आमच्या जिविताची बदलणी करूंक देव आमकां आपयता. दुसरे सुवातेर आंकवार मोरया देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली. तेच भाशेन आमकांय देवाचें उतर जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी मिसाचे भेटेन आमच्या कानार पडटा. तें आयकून दुसऱ्या कानान सोडून दिवंक न्हय, पूण आमच्या जिवितान तें घेवन नियाळून तें आमच्या जिविताक लावन त्या प्रमाणे आमी जिवितान तें आमच्या पाळूंक गरज. ह्या खातीर लेट अस नॉट जस्ट बी हियरर्स ऑफ द वर्ड, लेट अस बी डुअर्स ऑफ द वर्ड. जिवितान आमचे देवाचें उतर पाळटोली क्रिस्तांवां आमी जावंक प्रयत्न करुया. आनी आयज जेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन हांगा आमी एकठांय जाल्या तेन्ना ह्या भाग्यवंतान देवाचें उतर स्विकारलें. ह्या व्हड भाग्यवंता उदेशी इनास ते लोयाला उदेशी ताका हें उतर पावलें, कितें तुजो होत तुवें विबाडलो जाल्यार आख्खो संवसार जोडलो जाल्यार. आनी उपरांत आपलें जिवीत ताऱ्यार तो घालता, निटायेर घालता आनी शुभ वर्तमानाचो व्हड परगटणार तो जावंक पावता. ह्या भाग्यवंताची देखीन आमी आमचें जिवीत जिवंक आनी आंकवार मोरया जी आमकां नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक आपयता, कोतावेण जिवीत जिवंक आपयता, तिचेच विणवणेन आमी आमच्या जिविताची बदलणी करून बऱ्या मार्गार आमची पावलां घालूंक त्याच देवाचो आदार ह्या मिसांत आमकां मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आपल्या आवयच्याच कुसव्यान जी देवाची कृपा मारयेक फावो जाली, ती मारयेन सदांच आपल्या जिवितान सांबाळली, कृपेन बोल्लोली ती रावली. जिविताच्या संवसारी जिविताच्या शेवटाक पर्यंत ही कृपा सांबाळली आनी वाडयली. कित्याक ती भावार्थाची वस्तरी, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतेली, देवाचेर पातयेवन जियेतेली वस्तरी. तिचेच देखीन आमी आमच्या देवाचेर थीर भावार्थ येवन आनी ताणें दिल्ली कृपा आख्ख्या जिवितांत सांबाळूंक उबी रावून आमी आतां आमच्या भावार्थाची स्वता वांगडा उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, तुयें जिये आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मारयेन जशें आपल्या जिवितांतल्यान देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन, कृपेन जिवन देवाक दुसऱ्यांक दिलो, तशेंच आमच्याय जिवितांत मारयेचे देखीन, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन, सगल्या भाग्यवंतांच्या देखीन देवाच्या उतराक आमी सदांच खालती रावंक, देवाचेर उतर जिवितांत जिवन त्याच उतराचे कृपेवंत परगटणार आमी दुसऱ्यांक जावंक देवाचो आदार मागून कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कसलोच अंतोर आनी भेदभाव करिनासतना सगल्यांची सेवा करूंक आनी तांकां जेजूचेर उपकार जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया.
जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या क्रिस्ताण्याच्या काळांत आमी क्रिस्ताक जागृत आनी तयार मेळूंक आनी उजवाडाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. मारये भाशेन आमी आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत जाणट्यांची आनी कोश्टावतल्यांची सेवा करूंक बापाची कृपा सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बागीवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी आमचो बावाट खोलावूंक आनी मागण्यांतल्यान ताळण्यांचेर आनी वायट विघ्नांचेर जोयत मेळोवंक बापाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बो मोगाळ बापा, संवसार रोजचे आदींच तुवें आमकां तुज्या पुता सोम्या जेजू सोवें विचून काडली तुजे मुखार खोतावीण कुरपेन बोललेली आनी मोगाळ आमी आसचे खातीर. मारयेकूय विचून काडली तशी आमकांय तुवें विचून काडल्यात. मारयेचे देखीन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन तुवें दिल्ली कृपा आमी सांबाळूंक भाग्यवंतपणांत आमी तुजे मुखार उबी रावूंक खोतावीण आमी जेवंक तुजो आदार मागून ह्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. त्यो आमकां फावो कर. आमचें कुरपेचें जिवीत सदां काल सांबाळूंक आनी वाडोवंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो पवित्र बापा, आंकवार मारेच्या निश्कळोन गोरब संभवा पासत तुका दिन वासून हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. ताचे वरवीं सोर गुन्यांवांतली आमी दिसान दीस मेकळीं जावं. आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकाणणेचें बलिदान जावंक पावं.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर कळ्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवभाग्यवंत आंकवार मारयेक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सोर खोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवाल्ली आनी कुरपेचे बोरतेन पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळोंक निरपराधी मेंढरो तुजे खुशेन मनशा सैमान जावचो आसलो खरो पूत आंकवार मारयेचो. देखून तुज्या पुताक फावो तसली अपूर्व अजापान तुवें आवय रोचली. अशेंच ही तुजी धूव जावंक पावली ओरोंब आनी खुणा पवित्र सभेची. जेजूचे खोत मेरी नासलेले रुपवंत पोतणीची. तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची. निश्कळोंक आंकवारी परस उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवचिल्ली कदींच भायर सरली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पोरचेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शेरात तेन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावार्ताचो गूट पोरगोटुया Jesu ami wondo kata ani ekasine pieta ikle pati tuwe bhavane surami tuje moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सुर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागिवोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं म्हूण बापा लागीं मागतना जशें मारयेन सदांच बापाची खुशी करून आपली कुरपा सांबाळली आपल्या देवाचें उतर काळजांत सांबाळलें आनी दुसऱ्यांक परगोटलें तशें आमी ही देवाची कुरपा सांबाळूंक आनी आमचें उतर देवाचें दुसऱ्यांक जिवितांतल्यान परगोटूंक बापाचो आदार आमकां मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी
सोम्या तुमचे भितर येवंक म्हाका फावना तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Tuci goros, suki somni sosze udo, udziałia borby svece, jutra solo polu vece, tuce pogor magna civi, na poštisu. Tuce pogor magna cibi, Namo Jesu, ani podri. Jesu punarasa, Jesu punakasa, della fonte della vita. Kato lolo ruka kato, Rigo lolo kurisando, Tuce pogor magna cibi, Namo Jesu, ani podri. Tuce pogor magna cibi, Namo Jesu, ani podri. बाबा भयणीनो, जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला. जोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता. दिसा दिसपोट्या कोश्टा त्रासांक फुडो करूंक आदार आनी सहकार तोच आमकां फावो करता. ह्या वेळार ओगेपणान ताका आमी दिनवासूया. सगळी आमी उबी रावया. प्रार्थुया. बापा, ओचोऱ्या विस्मिताच्या गोडणारा बागिवंत अंकवार मारेन तुज्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या खोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबापणी बोल्ली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस ओदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरां वर्त्या जिविताचे भोरतेक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर एडमंड बारेटो तशेंच प्रवचन करतल्या फादर फ्रँकी कार्वालो तांकां
आनी आमच्या कुंकोळे आनी वेरोडच्या फिरगोसकारांक तशेंच ह्या सो बलिदानांत वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास. आमचे खेरीत दिनवास आयज आमच्या गायन पंगोडाक. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोले. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पॅन्डॉल घातलोले आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां भोव श्रेश्ठ ऑस्वर्ल्ड कार्डिनल ग्रेशियस 12:15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. Tomorrow, His Eminence Oswald Cardinal Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. Decembraचे 13वेर मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप भोवमानेस जॉर्ज अटोनी सामे 12:15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Same, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराचे 4 तारखेतावन जानेराचे 5 तारखेर पर्यंत मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान व बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान तावन त्यो तुमी घेवंक जातात. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. शेवटाच्या आशिर्वादाक सोगले आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मारये भाशेन फ्रांसीस शावेरा भाशेन बागयोंता भाशेन देवान दिल्ली कृपा सांबाळूंक आनी वाडोवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सोगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापांक तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. So
फाल्यांच्या दिसा मीस समोर ओंपतात त्यो फिरगोज्यो हे पोरी सकाळी 6 मीस समोर ओंपतात रिबांदार 7:15 मार्दोल 8:30 कोणसुआ 9:45 उकासाई 11 कार्मोना 5 आसोलना फाल्यां 3:30 कॅथलीक कॅरिझमॅटीक रिन्युअल हे खातें मीस समोर ओंपतात बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव दर दिसा 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो चोत्राय दवरची बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव घेताना कोणेच फोटो व व्हिडिओ काडचे न्हय आमचे बाजिलिकेन दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची तुमचे मदलो कोणीय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत व बाजिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेच कळोवचें आमचे बाजिलिकेन लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळची 9 ते सांजे 4 पर्यंत